बायणाचे जुव्याचेर सैम भोवडेक गेल्ल्या 30 पाणबुडे पर्यटकांचेर आकांत आयलो। बायणा सावन बोटीन दोनापावला वतना बोटीक वसाडीचो व्हडलो धपको बशिल्ल्यान बोट पालती जाली। मात वेळार मजत पाविल्ल्यान कोणाक मरण आयलें ना। पळयात पुराय बातमी। दोनापावला सावन 30 पर्यटक पाणबुडे भोवडेक गेल्ले। परत येतना बायणा दर्यावेळेर तांचे बोटीक वसाडीचो व्हडलो धपको बसलो आनी बोट परतली। मुरगांव लॉन्च धनी संघटना आणि दृष्टी लायफ सेव्हिंग वेळार थंय पावले आणि तांकां वाटायले। दुसरे बोटीन तांकां दोनापावला पावयले। आम्ही दोन्ही बोटी आणि आपली स्कुबाचे स्टाफ, डायव्हिंग स्टाफ सगळ्यांक धाडून आम्ही ती बोट रेस्क्यू करून त्यांचे पॅसेंजर त्यांचे नेले। बोट दोनापावलची ती आणि त्यांचे ते बाकी स्टाफ बीन आणि बोट ती आम्ही हाडून बायणा बीचेर एंजॉय करतो। बोटीक उदक पडलां म्हाका मेसेज मेळ्ळो हिंगा ते मातशी ते मॅनेजरान म्हाका धाडलो थंय आणि थिंगा तेंचे पॅसेंजर बी पेमेंट आमचे पयले धाडून दिला तेणी आणि तेंचे कितें आहा ते सामान आहा ती बोट पाण्यान बुडलेली आहा आमची घेवन गेल्ले आमी बिश्टीचे भितर। जाल्ले कितें एक्झॅक्ट? जाल्ले उदक ते भरले वाऱ्यान वेटान बी वेटान। पॅसेंजर जाल्ले भितर? पॅसेंजर आतां ते म्हणटा पॅसेंजर आसतालो जातालो न्हू ते वाऱ्यान उदक भरला। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाली।